दुसरी वोस आमकां थंयसर मेळटा आयच्या सेवा धर्मान ती म्हळ्यार गूण मेळटा तो म्हळ्यार ल्हानविकायेचो. बाबा बडिनो, भगिवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी नियाळटाव तेन्ना ताचें जिवीत नियाळटाव तेन्ना आमकां मेळटा. जेन्ना एकूच दिसाचो थोड्याच वरांचो जेन्ना ताका वेळ मेळ्ळो तयारी करूंक, जेन्ना ताच्या वडिलांनी ताका सांगलें तूं मिसावांक वचूंक जाय, यू नीड टू गो एज अ मिशनरी, आनी भगिवन फ्रांसीस शावेरान सगळे ल्हानविकायेन वय म्हळें. आपल्या जिवितांत हें आपोवणें स्विकारून घेतलें. सोंपें न्हय तें. तो काळ खूब कठीण काळ. प्रवास करूंक विमानां आनी हेर वस्तू नासल्यो, पातमाऱ्यांचेर येवंक जाय आसलें. तरी पूण हें सगळें जाणा जावन ल्हानविकायेन ताणें मानून घेतलें. जेन्ना प्रवचन परगोटणी, देवाच्या उतराची परगोटणी भगिवन फ्रांसीस शावेर करतालो तेन्ना जायते तरेच्यो अडचणूय ताच्या जिवितांत आयल्यो. सोबार तरेचे विशय तोटे ताच्या जिवितांत उप्रासले, आनी ह्या सगळ्या मदें ल्हानविकायेन ताणें जबाब दिलो. खंयसर शिकलो काय भगिवन फ्रांसीस शावेर हो ल्हानविकायेचो गूण आपल्याच्या जिवितांत आपणावंक? पवित्र पुस्तकांत आमी या, आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू सवे आमकां स्पश्टपणी हो गूण मेळटा. ल्हानविकायेचो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां परतून ताचो उगडास केला. हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आनी जेजूचें जिवीत जरी तर हांव आनीक तूं नियाळटात जाल्यार म्हाका आनी तुका हें थावें जाता. वय देवाचो पूत आसुनूय काल तो चाकोर तो जालो.